आक्षीकारांनी हायवेचे काम आडयले। परिस्थिती आटापा हाडपाक पुलीस फोर्स घालचो पडलो। हायवेचे काम करचे पयलीं गांवच्या लोकांचे प्रश्न आनी दुबावांक जापो मेळिल्ल्यो ना। निमणे आक्षीचो पीआय आनी कॉन्ट्रॅक्टरां मुखार लोकांनी फुडले ग्रामसभे मेरेन काम बंद दवरपाचें थारायलां। ग्रामसभेत कॉन्ट्रॅक्टर पीडब्ल्यूडी अधिकारी आसतना लोकांक नेमको प्लान कितें तो सांगचो पडटलो। तर पुलीस येयले आनी आतां आमी काम आडयलां, तेच्यो गाडयो आडयल्यो हाय। तर तेणी आमकां आतां प्रॉमीस केलां कॉन्ट्रॅक्टर्सान आमी आनी ते फुडें काम सगळें आमचें सगळें जालें बगर तें काम करची नाय म्हणून। हांव ल्हान आसतना शेत रोयतालो, दोन शेत रोयता, दोनूय शेत आमची पाड जाल्लें। आमकां कोणाक कितें सांगो ना आनी शेतां येवन मेळो ना आमकां। हें तूं शेत रोयता अशें सांगो ना आमकां, भितर लेवर करता तेवूय सांगो ना। हें कशें करून रातचें काम करता येवन सकाळीं आठांक रावताय, सकाळ तेन्ना 7 स्टार्ट जाता गाडी देंवता। आज देंवन तेणी एक गाडी एक सांगूंक सोदता की आज जे कितें प्रोजेक्ट्स जे चल्लेले आसा लोकांक खऱ्यांनी तेंच्यांनी कन्सिडरेशन घेतले, लोकांक तेंच्यांनी मेळून लोकांच्या वांगडा बसून तेंच्यांनी खऱ्यांनी डिस्कस केला हेजेर म्हाका मात्तूय विश्वास लागना। पूण आतां आमी जे ट्रक बीन धरलेले आसा जावं वॉटर टँकर आसा तेंचे कडेन एकट्या कडेन सुद्दां लायसन ना, इवन शेवाळ्या कडेन लायसन ना। समज ते फाल्यां सकाळीं हांगा कोणा एक्सिडंट जाता आमी कोणा सोदपाचें? एक्चुली आमी जे हांगा एकट्यान जाल्यात हो जो हायवे प्रोजेक्ट आसा तो लोकांक सगळ्यांक त्रास करून लोकांची शेतां इलिगली ट्रेसपास करून शेतां जी रोयिल्लीं तातूंत माती घालून हें करतात, हें सामकें आमी कशेंच आयच्यान अलाव करपाना। सगळे लोक मेळून आसात। पयली गजाल म्हणटा ती हायवे गांवांतल्यान वचप हेंच पयली डिजायन कंप्लिटली रॉंग। ह्या हायवेक फकत आक्षी गोवा वेल्ल्या 10 सुमार अशी क्रॉसिंग्स आसात जे रस्ते ट्रेडिशनल जे लोक शेतां रोवपाक दर्यादेगेर वचून नुस्तें धरपाक दर्यादेगेर वचपाक जे आमचे रस्ते आशिल्ले ते रस्ते क्रॉस करून हो हायवे वता। असो हो हायवे कंप्लिटली इल्लिगल आनी हे फोर्सान एकदम घाईत बांदून सोदतात। एक सुद्दां परमिशन ना हांगा फाटल्यान आमचे जे तुमकां दिश्टी पडटा रेडीमिक्स प्लांट घालतात ताका सुद्दां एक सुद्दां परमिशन ना। हांगची सगळ्यो गाडयो ज्यो चलतात ताका एक सुद्दां लायसन्स ना, एक सुद्दां डॉक्युमेंट ना। आनी ह्या भशेन हे जे फोर्सान जे हे काम चालू आसा हाका कायद्याचो कांयच सपोर्ट ना आनी ताका लागून लोक सगळो एकट्यान जाला हो हायवे आमी आडायतले। आतां सद्या पुलिसेन येवन तांकां समजायलां कॉन्ट्रॅक्टराक की लोकांक तुमी पयलीं एक्सप्लेन करा तुमचो प्रोजेक्ट कितें, लोक कशे हो रस्तो क्रॉस करतले, 40 मीटर जातकीर शेतकार रस्तो क्रॉस कशे करतले, उदक खंयच्यान वतलें आनी हे सगळे ज्यो लोकांचे जे क्वेश्चन्स आसात ते तुमी ग्रामसभेत पयलीं उत्तर दियात, आन्सर करात आनी मागीर काम सुरू करात आनी कॉन्ट्रॅक्टरान मान्य केला। ग्रामसभा लोकांचे भितर कॉन्ट्रॅक्टर आनी पंचायत गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज पीडब्ल्यूडी आसपाक जाय, ते पीडब्ल्यूडी आसतली आनी कॉन्ट्रॅक्टर एक्सप्लेन करपाक आसतलो डिजायन कसो आसा, कशे लोकांक वाटी सोडल्या, उदकाक कशी वाट सोडल्या, लोकांची शेतां कशे राखतले हें ते आमी आमकां कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आनी पीडब्ल्यूडी कडल्यान आमकां समजून घेवपाक जाय। म्हापशा विजन हॉस्पिटलांत मंगळारा सकाळीं उजो लागलो। हॉस्पिटलचो स्टेबिलायझर जळून काबार जालो तरी कोणाक कांयच जावंक ना। उजो लागला म्हूण ओपीडीचे 101 पेशंटांक थंयच्यान हालयले। हॉस्पिटलांत फायर एक्सटिंग्विशर आशिल्ल्यान उजो हाडपाक बऱ्याक पडले म्हूण फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ सांगता। दुवर येतालो 4th फ्लोराचेर जस्ट वी वर पॅनीक अटॅक म्हणून सगळे प्रिकॉशन घेतलेली, सगळी सिस्टम चालू असली। लकीली म्हणजे हाचे फायर ॲम्ब्युलन्स सुद्धा टायमार येयली, एवरीथिंग इज फायन। आयपीडी पेशंटाक काडून फक्त ओपीडीन एक 100-150 पेशंट तांकां एक अर्दवर भायर काडला। सो आमचे 1 वर डिले जाला। रेस्ट लायक म्हणजे तेंच्यांनी सांगितलें व्हडलें काय देर इज लॉस ऑफ 3000 रुपीज एक स्टेबिलायझर केला। 11:45 कॉल येयलो विजन हॉस्पिटलान उजो पेटलो म्हूण। Then आमी हिंगा स्पॉटार येयला and on the 4th floor we observed that the electrical ducting where the cable was passing the stabilizer which gives current to all the floors, there was a minor fire which was already extinguished by them by using extinguishers. Okay, we just assisted and we saw that we rechecked the area if anything was there and some people from that floor was evacuated on to the assembly point. Only the stabilizer had caught fire. Nothing was there. They have the fixed firefighting installation in place, which they used it. दर्जेदार बास्केटबॉल सर्तीक आशिल्ल्या गोंयकारांची तान फुडल्या सप्तकांत भागतली। UBA प्रो बास्केटबॉल लिगाच्यो सेमी फायनली आनी फायनल गोंयांत 10 ते 16 मार्च मजगती जातली। 8 क्लबाचे हे राष्ट्रीय मळावेल्या बास्केटबॉल लिगाचो हो 4थो सीझन। सुरवातीचो ग्रुप राउंड मॅची चेन्नय जातल्यो।
चवथो UBA प्रो बास्केटबॉल लीग 16 तारखेर चेन्नईत सुरू जातलो. हातूंत 8 क्लबांचो आस्पाव आसा. भारतांतले बेस बरे बास्केटबॉल प्लेयर हातूंत खेळटात. तशेंच अमेरिकेंतले कुशळ आनी अणभवी प्लेयर सुद्दां आमकां खेळटना दिसतले. Tried 15 last night. Agu on the breakaway, and I don't like the odds of anyone catching him. Down Agu on the floor with those 4 fouls, and he takes it away. Agu leaves it for Ram. Jack Deep. Oh, and a nice move by the big fella. Jack Deep backing down. Just allowed. 10 on the shot clock. Jack Deep once again. हे सर्तीत मुंबई चॅलेंजर्स, दिल्ली कॅपिटल्स, हरियाणा गोल्ड, पंजाब स्टीलर्स, चेन्नई स्लॅम, पुणे पेशवाज, बँगळुरू बिस्ट आणि हैदराबाद स्काय वाटेकार आसात. Kaushal around Jack Deep, dishes to Gary and dunks it down. Gary dunks it. How about Gary taking it up strong? Inbounds to the net. Deepak bangs into him. The basket counts. Count the basket. Mahesh. गोंयांत एका तेंपार बास्केटबॉलांत बरोच टॅलंट दिसतालो. मात आतां हो खेळ हांगा सामको पादिशेर जाला. संघटना फुटल्या आनी बास्केटबॉल खेळा कडेन पुराय दुर्लक्ष जालां. अशा परिस्थितीत गोंयांत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स पळोवपाची संद फुडल्या म्हयन्यांत गोंयकारांक मेळटा म्हूण बास्केटबॉल मोगी खोशी जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.